बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, अद्वेंताच्या काळार आमी आसाव. क्रिस्तानाच्या ह्या काळार आमी प्रत्येक जावन सोम्याच्या ह्या बापूय सक्रामेंताच्या आराधनाक सांगाता मेळटा आसतना एक नवो भरवोसो आमचे थंय उदेता. सोम्या थंय एक जावन ताच्या मेटांनी आमी दिसपरते सोमकोंक सोम्यातावन आमी करपा जोडया. बापूय सक्रामेंतांत आमी सोम्याक मोगान स्वागत करून गवया गीत. जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू दयाळा आराधान तुका, कुर्पे सागोरा आराधान तुका, ये सर्वंदरा आराधान तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा सोडवोंदारा आराधन तुका, जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवोंदारा आराधन तुका. रूपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा, सांगा तुजो दिवून आसा. कुर्पेन तूं आमकां नेटोन आसा, पोवी सांगा तुजो दिवून आसा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू आराधन तुका, कुर्पे सागोरा आराधन तुका, ये सोडवोंदारा आराधन तुका. सोम्या जेजू आमचो आसरो जावन आमचो आदार जावन ह्या बापूय सक्रामेंतांत तूं आमचे मदें आसाय. आमचो बरो गवळी तूं जावन आसाय. आमकां तुज्या शेळयांक कितें सक्कर ते हर एक गरजेचें उदक सुद्दां तूं आमकां दिताय. तुजे सरशी सोम्या आमी येताव, आमचें जिवीत तुका आमी भेटोवन दिताव. स्वादी
आमचो आसरो तुजे बिना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू आमचे जिणेचो एक स्तारो सोम्या जेजू तू गोळी बरो तू आमचे जिणेचो एक स्तारो जेजू मोगारा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंदरा आराधन तुका ये सोडवोंदरा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका सोम्याचे हजारपण पवित्र सक्रामेंतान वळखून घेवन ताचे आराधन आमी करता आसतना आमची काळजां आमची मनां संतोशान उल्हासतात कीर्तन 62 ह्या कीर्तनांत कीर्तनकार हेंच व्यक्त करता आनी म्हणटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा ताचे कडचे म्हाका थारान मेळटा तस म्हजें खडाप म्हजें थारान म्हजें कोटें देखून हांव केदेंच हालचो ना म्हजो देव म्हजें खडाप जावन आसा तो म्हजें थारण जावन आसा तो म्हजें खोटें जावन आसा ताचे तावन मात्र म्हाका शांती मेळटा म्हणटा कीर्तनकार उपरांत पंचवळीन तो म्हणटा देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा तो एकलोच म्हजो भरवसो तो एकलोच म्हजो जिविताचो भरवसो जावन आसा ताचे थंय मात्र म्हाका शांती मेळटा मुखलें कीर्तन 63 ह्या कीर्तनांत तोच भरवसो देवा ते व्यक्त करून तो म्हणटा देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा तुका म्हजो आत्मो थानेता सुके करडे उदक नतलेल्या धरणी भाशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता देखून तुजी पदवी आनी तुजी महिमा पळोवंक तुज्या पवित्र स्थानांत हांव तुजेर नदर लायता तुजो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक आनी म्हजे वोट तुजी स्तुती करतात आमच्या सोम्याची आमी सदांच स्तुती गावंक फावो कित्याक ताचो मोग जिवाप्रास चड मोलादीक जावन आसा हर एक दीस हर एक घडी ताची स्तुती गावन ताका वाखाणूंक आमी फावो कित्याक ताचे तावन मात्र आमकां शांती मेळटा तो एकलो मात्र आमचो खरो भरवसो जावन आसा तर आज ह्या कीर्तनकाराची भोगणां आमची भोगणां आमी करून घेवया
तसोत्रेग आमच्या खास सोत्रेग आमी कोण घेवया आनी आराधना वेळार सुम्याक आमी सांगया तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे तेरे पास आता हूँ यीशु मैं तेरे पास आता हूँ दैवी गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 30 आणि 7 पान संको 120 आणि 9 पेज 129 आई 37 Yeshua.
सोम्या सरशी आमी येता आसतना मोगाच्या भावनो भयणीनो आमच्या काळजांत एक नवो भरवोसो सोम्यात येवं येता. अद्वैताच्या काळाच्या ह्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसाव आनी ह्या हप्त्याचो प्रमुख विशय जावन आसा भरवोसो. एका मनशाच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो भरवोसो ना जाल्यार ताचें जिवीतच व्यर्थ म्हूण ताका भोगता. जिवचेंच कित्याक म्हणलें सवाल मतींत उदेता. सबारपोटी जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार निराश जाल्ल्या वेळार पिडेशिड्या वेळार दगदोन वेळार असल एक भोगाप मनशाक येवंक पुरो. कित्याक हें म्हजें जिवीत, म्हज्या जिविताचो अर्थ कितें, म्हज्या जिविताचो उद्देश कितें. आनी केदाळा मोगाच्या भाव भयणीनो भरवोसो आमचे ते जिवो आसा तोळ पर्यंत कितलेय कश्ट आसूं दी, कितलेय दूख आसूं दी, कसलीय पिडा आसूं दी, कसले अनवर आसूं दी, कसलेय ते बनपास आसूं दी, ताका फुड करून मुखार वचोंक आमकां विशेश धैर्य मेळटा. आनी ह्या खातीर ह्या अद्वैताच्या पयल्या हप्त्यांत ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. इस्रायल पर्जेची ती चरित्र आमी पळोवं जाल्यार मोगाच्या बाबून सबार पोटी इस्रायल पर्जेक असल्या एक परिस्थिती पावुल्ली भरवोसो ना म्हणल्यार बरी तांचें जिवीत जाल्लें. जावं पुरो त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांत आसल्या वेळार कोण तांकां बसयल्या गांवा फाटी हाडटलो म्हणलें ते चिंताप केदाळा तें जातलें म्हणून. जावं पुरो त्या बंदडेंत बाबिलोनाच्या आसल्या वेळार सक्वस तांणी सांडलेले, तांचो गांव नातिल्लो, तांचे देवाळ नातिल्ले, तांचे म्हणलें कितेंच तांचे सांगात नातिल्लें. एका परगांवांत परकी देशांत अनेकल्याच्या एका रायाच्या परकी रायाच्या हाताखाल वर्सां कितले कितले वर्सां आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो भरवोसो तांकां नातिल्लो. पूण प्रवादे मुखांतर तो भरवोसो जिवो दवरलो. प्रवादाचें उतर प्रवादाने दिल्लें तें तांच्या जिवितांत भरवोसो जिवो दवरूंक कारण जालें. आनी एक दीस देव तुमकां फाटीं हाडटलो तुमच्या गांवाक म्हणलो तो संदेश स्विकार करूंक ताका साथ जालें. आनी त्या भरवोशांत ती सदांच जियेली. त्याच प्रवादाच्या उतरा मुखांत मोगाच्या भाव भयणीनो बसयल्लो तो सोडवून दार येतलो, तो सोडवून करतलो म्हणलो तो भरवोसो अनेक वर्त्या रितीन जिवो दवरलो जावन आसा इस्रायल पर्जेतय. आनी तसो बसयलो सोडवोनदार मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या जेजू क्रिस्त थंय आमकां फावो जालो. आनी तो येदोळूस जाल्लें घडीत मोगाचें न्हू आमी परत्यान आचरूंक वता आसतना तो परत्यान येतलो, नव्यान तो येतलो. ताचे येणें मनशा रुपी जाल्ले 2000 वर्सां आदीं, पूण संवसाराच्या अखेरीक अंत काळार तो परत्यान येतलो, नव्यान तो येतलो. त्या येण्याकी आमी सदांच तयार जावंक आसा. आनी ते येणे ताचे येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो तो भरवोसो आमचे ते जिवो आसूंक आसा. आनी ह्या खातीर ह्या अद्वैताच्या पयल्या हप्त्यांत सकड वाचपा आमी आयकोवची ती आमकां तयार करतात. देवाचें उतर आमकां स्वस्त सांगता. सान पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5वा वसवर 3ऱ्या वळींतावर आमी वाचता. Romans chapter 5 verse 3 and the following. आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावताव कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट करतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या भरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो भरवोसो आमकां निराश करिना. जेदवा तिरासान आमच्या भरवोशाचें मूळ जाता मोगाच्या भाव भयणीनो तसलो भरवोसो आमकां केदींच निराश करिना म्हणटा संभाव. असलो भरवोसो आमच्या ते आमी सदांच जिवो दवरूंक जाय. वांजेलांत एक घडीत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वाचता. जो संवंजेल 5व्या वसवरांत थंयसर एक पिडेस्त त्या तळ्या कुशीन आशिल्लो 30 वर्सां 30 वर्सां तो राखून आशिल्लो कोण ताका थंयसर उदका सरशी व्हरतलो आनी बरें करूंक शकतलो म्हणून
Pun Jesu teiser aila velare tasu to disu delo. Tisane 8 वर्ष tahun pide dasullo to borozalo. Novo borvuso ta chate udelo bogache babdino tossu borvuso Jesu amka haz दिवनसा त्या बेसायच्या त्या थळाकडे बरो केल्लो जेजू आमच्या जिवितांत आसा तो आमकां केदीच निराश करिना ताचे सरशी आमी आयिल्ल्या वेळार तो आमकां ताच्या दैवीक स्पर्शान चलोवन व्हरता हें सत आमी आज वळखून घेवया आनी आमचे थंय बरवोसो उणो जावंक या काडूंक कारण जावचे कसरे संगती आसात जाल्यार ते ह्या वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिवया सोम्याच्या नांवांत सोम्या संगी आमकां आसा खरो बरवोसो म्हूण वळखून आमकां सोम्या बेठया ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಮುನೋನ್ ಸೊಮ್ಯಾಗ್ ಅಮಿಗುಲೋ ಮರಿಯಾ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ सभ्या तुझ्या मुखान तू मखा बोलताय तुझ्या उतराथे मखा छिबीत तू उघडा करताय स्वतःचे उतर मखा तू देऊन म्हज्या खास समतीचो खाळोक तू करताय तो भरवसो सोम्या तू मका दिसाय ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ತಾನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕು ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ
ಯೇಸುವೇ ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 हालेलुया 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 सभ्यात कौलामार छाप बुद्ध्याक सभ्यात दैविक स्पर्शात भर हर एक तेजाचं द्यासने जमुने पौलस काय दुखाण तुझ्या सभ्या दैविक खुरपे तुझ्या बुद्ध्याक दिलटे खरोखर वो सोदंका तुला बोय चिनियन कधीच निराश जाऊ सभ्या तुझी नका तुझ्या दैविक मोगा सभ्याच्या बुद्ध्याक तुसलय Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. सम्या मुकारामची आयच्या दिसाची तेसावा काजाच्या तरेक आमी आतां दवरया जल्मा दिवसाच्या राणकरच्या आमच्या भाव भयणी पसत आमी देवाक अर्गां दिवया तांचे पसत मागया आज 5व्या वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता रिशेल देसा विक्रोली जल्मा दिवसाच्या करता फ्लाविया कार्डोजा वकोला मेल्स्टन बेंगलुरु प्रभा मोंटेरो फलनीर 85 वर्ष जल्मा दिवस आयरीन पीटर डिसोजा चावई या समयसांक आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आमी पाठयताव देवाच्या विस्तार आशिर्वादा तांचेर आमी आज मागताव हांगासर आमकां सभाजनांनी अर्गां दिवंक सांगलेलां तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पसत कृपे देण्या पसत बरी भलायकी लाभल्या पसत आज अर्गां दिता फ्रांसीस मस्करेनस कुलशेकर तावनू उलंकनी मायेक प्रत्येक जण अर्गां पाठयता मेरी लोबो पुत्तूर तशेंच कुटुंबांत लाभल्या सर बऱ्यापणा पसत अर्गां दिता विनुषा लोबो मंगळूर समेन आमकांय सबार देणी दिल्यांत आनी प्रत्येक जावन वो आद्वेंत असो काळ क्रिस्तियन असो काळ सोम्याची येण्याक तयार जावचो काळ समेन आमकां दिला भोव कुरपेसो काळ जावन आसा पसत सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया आमचे ते सावा कितें आसात गरजो आसात ते सोम्या मुखार आमी दवरया कश्टा दुकान आसल्या आमच्या भाव भयणीचो प्रत्येक जाण आमी आज उडास करया तिणें कंगास जाल्ल्या निराश जाल्ल्या भाव भयणीक सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आज मागणे इसरला वैयक्तिक तेसा बसत वसंतनी मरिटा फेर्नांडीस बेंगलुरु बऱ्या भलायकी बसत मागणे इसरता जोएल पिंटो मुंबई तशेंच फ्रांसीस साल्डाना बेंगलुरु तशेंच कुटुंबा तेसा बसत मागणे इसरता डायग्नी फेर्नांडीस बिकर्नगट्टे कोणी आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसा तांचोय उडास कडून तांकां सक्तांक सोम्या मुखार आतां आमी दवरया आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सरमोगाचे स्वामी उडास करून सोम्याक तांकां आमी भेटोवन दिवया आज आमी प्रत्येक जाण उडास करता देवादीन विनीता वियोला रॉड्रिगस किन्निगोळी देवादीन प्रेसी आनी रॉनी आरान्ना देवादीन युनिस डिसोजा नाकरे देवादीन आल्बर्ट क्रास्ता विटला आनी मौरीस डिसोजा विटला कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास काडून मागणे जाता जॉन पिंटो किन्निगोळी मग तो आमी देवादीन सिस्टर जोसेफा आनी लुर्स मेरी बेंदूर वेल मंगळूरू मिनसो आज उडास काडून मागता देवादीन विल्मा डिसोजा दुबई मागता आमी देवादीन ग्रेगरी डिसोजा ताने मुंबई कुटुंबांत अंतरल्या सो उडास करता आनी कुटुंबांतल्या अंतरल्या बसत आज मागणे जाता सूरज आशा आंड्रिया आनी बर्बोजा कुटुंबाचे सर सांदे शिरवातावन मागता आमी देवादीन जॉन आनी साबिना डिसोजा मिलाग्रीस देवादीन फ्रांसीस साल्डाना मिलाग्रीस देवादीन महिमाई एम राजन जैसन आनी
कुटुंबाची पानेमंगलूर तावनु देवादीन रिचर्ड पिंटो मुडिकेरे देवादीन रिचर्ड पिंटो मुडिपू देवादीन गैब्रियल पिंटो मुडिपू देवादीन मेरी फोन्सेका थाने देवादीन जॉन आणि लिली डे अल्मेडा लिली डिमेल्लो वालेन्सिया दुसरा वस्तू सौडा समी करता हूँ आणि मागता हूँ देवादीन ग्लेनिश डिसोजा अंधेरी ईस्ट मागता हूँ देवादीन एंटनी मिनेजेस दुबई देवादीन साल्वाडोर मिनेजेस दुबई देवादीन लुइस डेसा दुबई देवादीन रोजारियो डिसोजा दुबई देवादीन इग्नेशियस आणि लाविना दुबई दुसरा वस्तू सौडास आज आम्ही मागता हूँ देवादीन अब्राम पीटर फर्नांडिस कुवेट हे आमच्या बाबीनी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांचो उडास कडून ससनसो विषय तांकां आमी मागया ससनसो विषय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन सरिल्ल्या समेस बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विषय घेवन दीत आमेन समेचे आशीर्वाद मी भक्तीपणी स्वीकार करूया मिसाची गीतांत बघा बुकांतावनो प्रवेश गीत गीत नंबर A20 527 पेज नंबर 27 संतोषाच्या उमाळ्यानी भरो काळजा आमची तुझे थंय उबारो तुका हरसू तुका वर्णू गायता व्यकास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवंत सान फ्रांसीस सावेर हाची परब आचरता विशेष रितीन बावडताक साक्ष जावन आपली जिणी समर्पिल्लो हो आपलो देश आनी संस्कृती आनी सगळे थंयसर आशिल्ल्यो संगती सांडून देवाचें उतर परगडच्याक भारताक आयिल्लो हो व्यक्ती हर एक रितीन मिसावाचो पात्रोन जावन आज आमकां एक प्रेरण जाला आनी ताची जिणी इतली भाग्यवंतपणाची आनी समर्पणाची आसली की आजून ताची कूड गोंयांत आसा विशेष रितीन आज हाची परब आमी आचरसीत आसतना देव आमकां आयच्या वाचपा मुखांतर बरेपण पासारचे देवाचे उतर परगडचे व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत आमची जिणी सारूंक आपोवणे दितात देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया सान फ्रांसीस सावेरा बरी आमी आमच्या जिवितांत सगळी आमची जिणी देवाच्या मिसावा खातीर समर्पण दिवंक जी जबाबदारी आमची आसा ती देवाच्या वाटेन समकोनच्या जिविता मुखांतर संपूर्णायक पावोवंक गरज असो आदार तोच सर्वेस्पर देव आमकां दिवं दी जायते फावटी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर नियाळूंक
देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या चाली मुखांत परगट करूंक सुकोन पडलेल्या खातीर ह्या वक्ता देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसता. आमचे मागणे मानून घे सांगती. देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक भगवंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशां देशांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणदाराची वळख आमच्या आयकाळाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतेल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संको वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरामिया पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पाचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसवांत तुका रचचे आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्माचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें हा सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका कित्याक
तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडांत लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुंस म्हजो धणी आनी म्हजें दायज सर्वेस्परा. तुंस म्हजो धणी आनी म्हजें दायज सर्वेस्परा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तुंस म्हजो धणी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवान पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. श्लोक. तुंस म्हजो धणी आनी म्हजें दायज सर्वेस्परा. म्हाका भूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती बूद उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे विशीं आसा तर हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. तुंस म्हजो धणी आनी म्हजें दायज सर्वेस्परा. तूं म्हाका जिविताची वाड दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. श्लोक. तुंस म्हजो धणी आनी म्हजें दायज सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओसा आनी समेस्त परजांक शिकया म्हणटा समी आनी संवसाराचे अंत पर्यान हांव तुमचे सांगाता आसतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्परा तुझे उतर पावते बरी परगटचे खातीर म्हज्या वोंटांनी काळीज नेताळ कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हाचे उपरांत सोमियान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या अर्येका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखून आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगे लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मोदें शेळयांक धाडिल्ले परी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकय सलाम करूंक रावनाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशिल्लो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमच्याच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयचीय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमचे लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचोन अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागिल्ली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षीक आमी फापुडतांव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा
सोदोमाक मेळची आशा ती खाकलोत त्या शहराक मेळची ना. देवाचे उतर है वाकणे तुका कैसा. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकल्ली दोनी वाचपां आमच्या जिविताचे आपोवणे आनी मिसावन याडूंक उलो दितात. जेरेमायाक देवान ताचें उतर परगडच्याक आपोवणें दिलें आनी जेरेमियान तो तयार नातुल्लो खरी एक रितीन एक भुरगो कसो आपल्या जिवितांत जाणवाय ना म्हूण ताणें चिंतलें. आनी आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्लें जेजून 72 जाणांक दोगा लेखान गांवांक धाडचें. ती शुभ वार्ता देवाचें राज्य लागीं पावलां म्हणली बरी खबर परगट करचें मिसांव करच्याक. पूण तें मिसांव करूंक धाडटा आसतना तांकां तो एक इशारो आनी सत्राय दिता की सर्व संगती ज्यो संवसाराच्यो आसात तांच्या गरजेक वापरच्यो आसात त्यो म्हत्वाच्यो जावंक नजो. बगार तांच्या जिवितांत तांकां दिल्लें मिसांव ती जबाबदारी प्रामुख्यताची जाय जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता. देखून हर एक रितीन तांच्या जिवितांत देवाच्या राज्याची परगटणेचें मिसांव जर तर स्पश्ट रितीन ती जाणां आसात त्या दळा तांच्या जिवितांत देवान तांकां धाडलेल्या मिसांवाचो उद्देश संपूर्ण जातलो म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकांय हर एकल्याक ह्या भावार्थांत जियोंक देवान आपोवणें दिलां, अवकाश दिला आनी हर एक रितीन तो भावार्थ वाडोवंक की सुमयान आमकां गरज असो आदार आनी बेसांवां वतल्यान. आज त्याच वांजेलाच्या आनी पयल्या वाचपाच्या उतरां मारिफांत आमच्या जिवितांत दिल्लें मिसांव परत नियाळूंक आमी कशें तें मिसांव करना साव म्हणलें समजून घेवंक सोमी आमकां आपयता. जी प्रामुख्यता त्या 72 जाणांनी आपल्या जिवितांत पाळ्ळी तशीच आमी आमच्या संवसारी जिवितांत भावार्थाक प्रामुख्यता दिवचें. देवाच्या नांवाक देवाचें उतर परगडच्यांत देवाचें उतर जियोवच्याक प्रामुख्यता दिवन ही आमची जिणे जियेतावंगी म्हणलें आमी आज विचारूंक जाय. त्या खातीर सान फ्रांसीस सावेर आमकां एक प्रेरण. हर एक रितीन कितले कश्ट आपल्या जिवितांत आयल्यारी जे मिसांव ताणें हातीन घेतिल्लें जे पंथावन ताणें फूड करूंक निर्धार केल्लो तें तो स्पश्ट रितीन समजून आपली जिणी समर्पूंक पावलो. हर एक रितीन देवाचें राज्य परगडच्या देवाचें उतर परगडच्या खतखत्या उर्बेन तो आसलो आनी जंय तो गेलो थंय ताणें तो देवाच्या राज्याचो संतोष परगटलो. आज आमी देवाच्या राज्याचो संतोष परगडचीं क्रिस्तांवां जावंक जाय. जर तर आमी तें करूंक आशेताव तर आमची जिणी सान फ्रांसीस सावेरा बरी देवाक समर्पिल्ली जावंक जाय. देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. गीत नंबर D20 546 पेज नंबर 46. संतोष बरितायच्या भरत्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता भरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बापा स्वीकार तूं करिये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसेच्या आदाबाक सवेस्पोर म्हणून घे. देवा सर्व मनशाच्या तारोका आमा मनशा पसत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिताव. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्मा हाडूंक
भगवंत फ्रांसिसान माप मेजाप नासतना आपलो जीव करसिलो. लागशिले आनी पयशिले आमच्या भावा भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणयेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांत फ्रांसीस सावेर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबार आसो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सोगुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची खाखळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवान दंदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान व्यक्तील्यांक आमकां तुजे उदार काकळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळजां राबो कायल्या मोगाळ जेजू मोझ्या तुका हांव वंदिता. तुजी स्तुती गायता. तुजे संगी रावता, तुजे संगी चलता, तुजे सवे मेटा काढता. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा बागेवोन फ्रांसिसाच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणावरवी आमच्या काळजांनी पेटय. ताचे तसले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पोवण्याक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावरड्यांक तुवें बासयलां तें इनाम जोडूंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. वसा प्रजांचे शीस करा. पवित्र स्नान दिया. आसा हांव तुमच्या सांगाता आतां आनी सदां. भीक तरी आसा येते वावराडी पूण तोडे. मागया आमी धन्या लागी धाडच्या क्रिस्ता